तो करता बाय बाय ब्रदर एका परस हे एक बिलंदर गुरु हांचो मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर वो भाग गई। मेरे पैसे दो मेरे पैसे। चलो भाग जाओ, वो पुलिस के पास जाएगी। चलो भागो। आरती बाबा आरती मोठा पराक्रम करत राहिला नाही आता मिस्त सारखी ना तुमची तपासून घ्या तू सांगायला नको मका आता आता तुझी मिस्त तपास आताची मुलगी म्हणून आवय बापाची केन्नाच म्हणून ऐकूपायचं नव्हतं केन्नाच आणि मागील ज्यांना त्रासान पडला नाही त्यांना आवय बापाय निस्ताळ पाहिजे त्यांचे सगळे किती गो देवान म्हणून असले फादर आमच्या गळ्यात बांधल्या वाद सांग जोड झाला या ना फादर सगळे जोड झाल्या तकली सगळी जोड झाल्या ही वजय घेतच जोड झाला चोला होता प्रोफेसर पॉवरफुल ब्रेक मारलो ना जाल्यार ऍक्सिडेंट जातलो आशिल्लो म्हज्या गाडी मुखार उबे रावतात आनी म्हाका म्हणटा पॉवरफुल ब्रेक मारलो म्हणून तुमकां जर मरपाकूच जाय आशिल्लें जाल्यार म्हाज्या पेक्षा दुसरी गाडी मेळनाशिल्ली म्हजीच गाडी कित्याक गाड़ी गाड़ी की बात है प्रोफेसर गाड़ी गाड़ी की बात है तुमची गाडी म्हाका बरी दिसली म्हणून हांव रावलो तुमच्या गाडी मुखार तुमची गाडी कलरफुल रंगेल रंगेल
हा. गाडी आणि रंगेल मालक रंगेल असतो ग, गाडी रंगेल असतलीच. गाडी रंगेल, मालक रंगेल. बरं बरं चढवू नका मग आता फंक्शन उत्पाद आहे वाट सोडा वचत प्रोफेसर बाप वच्चे पयली गाडीचो ब्रेक तपासून पळयात, कारण गाडयेचो ब्रेक फेल जाल्यार तो रिपेअर करपा जाता. मनाचो ब्रेक फेल जालो तर रिपेअर करपाक खूप कठीण. म्हणून म्हणता ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. किती आफयलें म्हाका तुवें हांगा फाटले दीस परत हाडपाक. मेल्ली मनशां आनी गेल्ले दीस केन्नाच परत येना रेश्मा, केन्नाच परत येना. तेन्ना बरो रेशमा रेशमा म्हणून म्हज्या फाटल्यान नाचतालो मरे. मूर्खपण आशिल्लो तो म्हाजो. मोह जेन्ना मनाचेर आवरण घालता न्ही तेन्ना मन निशब्द जाता, बधीर जाता. अशें म्हाजें मोहाच्या प्रवाहान हांव व्हांवून गेलो. तो तुजो दृश्टिकोन जालो. म्हजें कितें प्रोफेसर, हांवें म्हजें सर्वस्व दिलें तुका, ताजें कितें? तें दिसना तो विचार करपाक जाय. वा प्रोफेसर वा, चलयांक नादाक लायता आनी मागीर विचार करपाक जाय आशिल्लो म्हणून उपदेश करता. डोंट से चलयां नादा लायता म्हणून. चलयां नादा लायता म्हणू नाका. डोंट यूज दॅट वर्ड. हांवें तुका नादा लावना. तुवें म्हजेर दाळे फेरले आनी हांव तातूंत सांपडलो. म्हळ्यार तुजी कांयच चूक नाशिल्ली तर. चूक नाशिल्ली अशें कशें म्हणून. चूक आशिल्लीच. म्हज्या मनाचेर हांवें लगाम घालपाक जाय आशिल्लो. चूक आशिल्लीच खरी. पूण त्या एका चुकी खातीर हांव दुसरी चूक करपाक सोदिना. दुसरी चूक कसली? बायलेक फटोवपाची. ते तर तुवें पयलींच फटयलां. म्हजे लागीं संबंद दवरतना तुका बायलेची याद जाली ना? दादलो न्ही तूं, चूक केली मोकळो जालो. हांव मात भोगतां मनान आनी शरिरान. तुजे खातीर हांवें लग्न सुद्दां केलें ना. कित्याक केलें ना? तुजेर मन आसतना, तुजे भुरगे म्हज्या पोटान आसतना हांव दुसरी कडेन कशें लग्न करूं शकता आशिल्लें? रेश्मा पळय, म्हज्या बायलेक म्हणून मानसीक धक्को बसला. तें बरें ना. आनी ताका जर हें आमचें सगळें कळत जाल्यार तें वाचूंक शकचें ना. रेश्मा, रेश्मा म्हाका मुक्ती दी. मुक्ती दी रेश्मा. वा प्रोफेसर, बायलेचें बरेंच पडून गेलो तुका. हय, कारण हांव तेजेर मोग करता. 10 वर्सां जालीं आमच्या लग्नाक आनी आमकां एक भुरगें सुद्दां दिलें ना. तरी लेगीत तें म्हाका आवडटा. आमकां भुरगें जावना ह्या नेराशा पोटीच खंय तरी तुजें आकर्शण हांव बळी ठरला जाय. बळी? बळी हांव ठरला? पळय रेश्मा, आतां आर्ग्युमेंट करून कांयच फायदो ना. जालें तें जालें.
त्याच्यावर आमी कितें उपाय काडप. उपाय? हांव अशें करतां, तुज्या म्हज्या म्हळ्यार आमच्या भुरग्याक हांव महाबळेश्वर एका मोठ्या स्कुलान दवरतां. कांय दिसान ताका म्हाजे कडेन हाडटां. तोपर्यंत दिपू ह्या धक्क्यातून सावल जातलें. आनी हांव म्हजी कितें? तूं दुसरें लग्न करीस ना. हांव तुजें लग्न लावन दितां. नो नो प्रोफेसर, नो, शक्य ना तें. हांव तुजे शिवाय आनी कोणा कडेन लग्न जावपाक शकना. ह्या जन्मान शक्य ना तें. हांव जगतलें तें तुजी बायल म्हणूनच आनी मरतलें तुजी बायल म्हणूनच. नो नो प्रोफेसर, नो, शक्य ना तें. नो प्रोफेसर, नो 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 प्रोफेसर. रेश्मा